बीएससीचे जे आशिल्ले नॉर्मली असेंब्ली सेशन जाता इट इज प्रेग्नेंट विथ द गव्हर्नमेंट हांवें फाटली प्रेस घेतलेली आनी आय हॅव टोल्ड 4 day सेशन इट इज नॉर्मली जे रूल बूक वाढले न्ही इट इज अ 3 day सेशन एज पर रूल्स आफ्टर द हाऊस ऑफ द म्हणजे एड्रेस ऑफ द गव्हर्नर सो 4 day सेशन चलता सो ते प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन आसलें इट वॉज द प्रेगरेटिव्ह ऑफ दॅट टायम दे वर टेकिंग इट सो दॅट इज द वे आनी आतां म्हादेचो इश्यू सीएमान झालो त्या भशेन एंटायर थर्सडे आफ्टर 2:30 डिस्कशन इज पण कबराल तुमचे एज अ मिनिस्टर तुम्ही म्हणटाले की टायमार लागीं तुम्ही म्हणटाले की रोखडे जातले म्हणून तुम्ही उलयताले तेच नेक्स्ट सेशन आहा ते असेंब्लीचे सेशन 21 days मिनिमम आसतलें म्हणून इट कॅन बी मोर दॅन दॅट लास्ट टायम तुम्ही 15 म्हणलेले मागीर शॉर्ट जाले ना ते ना बट शॉर्ट जाले बिकॉज ऑफ तुका अरे पळय तुमी सांगता पळय हांवें तेच बीएससी सांगले लास्ट टायम सेशन डिक्लेअर केल्ले येयले खंयचे इलेक्शन पंचायत इलेक्शन येयले तितू भितर ऑपोजिशन बोर्ड मारतले ह्या हावसा भितर प्रॉमिस करतले आमकां पंचायतीक इलेक्शनाक हें करचें ना म्हणजे कितें इट विल नॉट बी ऑन द इक्वल टर्म्स अँड कंडिशन म्हणून कॅन्सल करपाक पडलें आमी कॅन्सल करूं ना कोविड नासलें तेन्ना बिकॉज ऑफ दीस एलिगेशन आमी कॅन्सल केलें आमचें इंटेंशन फूल आशिल्लें वी ऑल्सो रिक्वेस्टेड द इलेक्शन कमिशन हाऊस इज इन सेशन वी वॉन्ट टू आफ्टर द हाऊस घेता म्हणून आमकां कितें अलाव केलें सो ह्यो गोष्टी सरकाराक ब्लेम केले म्हणून जावचें ना सरकार वॉज लास्ट टायम ऑल्सो फूल सेशन घेवपाचें आशिल्लें वी हॅव डन इलेक्शन कमिशन डिड नॉट अलाव टू पोस्टपोन द इलेक्शन फॉर अ फ्यू डेज दॅट इज वाय इट हॅपन म्हादय विशयान बेस्ताराक अडेचांक फिक्स केला स्पीकराक गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी सांगलेलें फूल टायम कोणाक उलोवपाक तांकां पयलीं उलोवपाक लायलें अपोजिशनान क्लेम केलो की एका दिसात आमकां उलोवपाक मेळचें ना आणखी एक दीस मेळ्ळा आता पयलीं गोवा लेजिस्लेचर डे आशिल्लो आता आमी 20 तारखेक गोवा लेजिस्लेचर डेक सकाळीं 10:30 वचून ह्या विशयाचे एंटायर लेजिस्लेचर फाटले आशिल्ले आनी आतां जे लेजिस्लेचर आसा तेंचे कडेन आमी फिक्स केला सकाळीं 10:30च्यान डिस्कशन 2 इश्यू आसा ते लेजिस्लेचर डेचे आमी डिस्कशन करता आतां असेंब्ली भितर जो आसा रेजोल्युशन ते पास करून घेतले न्ही आनी कितें आसा म्हादेचे विशय जो आशिल्लो तो डिस्कस करता तेंचे कितें सांगपाचें तेतूंच मागीर पळया कितें सांगता आनी कितें सांगता कितले उलयता ते पळया बरें कोण उलयना दिसता तुका पळया बरें म्हणलें हांवें आनी कितें सांगलां वोटिंग सेंटर इसी दिवचे पडटा म्हादय खातीर सो तुमी सेंटराक बरयतले बी कितें आसा न्ही इसी पळय आसा पळय प्रॉब्लम कितें आसा टेक्निकली आमचे गोंयांत जाता तेन्ना म्हादय चालू जाता आनी म्हादय इज अ वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हादयचे वयरूच एक पांय घातले तशें वायल्ड लायफ सेंच्युरी ना आतां हितून टेक्निकलिटी खूब आसा आनी ट्रिब्युटरी येता पळय त्यो सगळ्यो म्हादयक येता सो हितून भितर आमी डिस्कशन चालू आसा वी आर टेकिंग ऑल प्रॉपर एंगल्स आनी वी वील फायंड सम सोल्युशन व्हाईट पेपर कित्याक काडिना काय म्हणटा कित्याचेर ते म्हादयचेर म्हादयचो कसलो व्हायट पेपर काडटलो व्हायट पेपर एक्चुअली खबर ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार व्हायट पेपर काडपाक हांवें जेन्ना डिस्कशन जाता पळय फुडल्या तेतूंच मागीर आमी रेजिस्ट्रेशन जाय आनी कितले वर्सां पयलीं हो इश्यू आशिल्लो कितें आशिल्लो ते मागीर ऑनरेबल सीएमा सांगून मागीर कित्याक इट कनेक्ट्स टू 2-3 डिपार्टमेंट इट इज नॉट माय डिपार्टमेंट एलोन सो आय कॅनॉट मेक अ स्टेटमेंट दॅट व्हायट पेपर काडटा आय विल डिस्कस विथ ऑनरेबल सीएम एंड ऑनरेबल सीएम डिस्कस करतली जर काडपाक जाय ते काडटा No, wrong and right is not the issue. The issue is what? Mhadei is in our territory. Mhadei is not outside the territory. Rivers are coming from other territories. So, it's wrong, right? See, personally, Udak, see, there are 2-3 issues. One, river basin water cannot be diverted. That is the first crux. 2.75 TMC that you cannot be given at all. See, in the river, जशे आमी river and use करता, in the river it can be used. सपोज तिथं डॅम घातलो सो डॅमाचे एक्स्ट्रा उदक ते सकयल देवपाक जाय सो दीस इज अ डिफरंट थिंग बट रिमुव्हिंग इट फ्रॉम देयर शुड नेवर बी यूज So, RDXGOA an allegation that Section 29 should be withdrawn. What exactly it is? Section 29? Section 29? Are Section 29 is not that. Section 29 is under the Forest Act, where wildlife sanctuary, you have to take the warden's permission to divert water. Now, that is a technical question I said. No, that to give you a technical answer, give me some time. Because inside our territory, it has become a wildlife sanctuary. Outside our territory, it is not a wildlife sanctuary. So, तितू भितर how to go about, we are working out. निलेश बाब तुम्ही म्हणलं म्हादेचेर डिबेट करतले डिबेट नाही रेजोल्युशन म्हणतात डिबेट करपाना तुम्ही डिबेट जातली रेजोल्युशन म्हणजे पयलीं डिबेट जातलीच न्ही ह्या डिबेटी खातीर जे जाणकार आसा राजेंद्र केरकर निर्मला सावने हांकां तुमी दोन गोष्टी आसा हय एक
एक आम्ही असेंब्ली भितर प्रेस्टराक सांगला आणि आमचे लेजिस्लेचर आज आमकां वी आर एंटरिंग द 68th year लेजिस्लेचर ऑफ दीस स्टेट. सो आम्ही 20 तारखेक फ्रायडे आम्ही आमचे असेंब्ली ऑल लेजिस्लेचर्स निर्मला येयली बाय और जे लेजिस्लेटर आशिल्ले आतांचे पयलींचे सगळ्यांक आमी फ्रॉम मॉर्निंग 10:30 ऑनवर्ड्स हे 2 इश्यूचेर डिस्कशन आणि टू गिव्ह अ लेजिस्लेटिव्ह फोरम ऑफ गोवा जे आशिल्ले आदले आनी आतांचे सो तांकां इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय बिकॉज दे वर देयर फॉर सो मेनी टायम. सो वी आर टेकिंग अ एंटायर डिस्कशन ऑन दीस 2 issues ऑन 20th फ्रायडे इन द PSU रूम अँड ऑल द लेजिस्लेचर्स ऑफ द पास्ट आर इन्वायटेड. रमाकांत कलप आसा सो नांव घेना सगळे डिस्कशनान दिसता सगळे मिटींग अटेंड सोल्युशन कितें आहा तूं सांगलें हांव करता सोल्युशन. सर तुमकडे ना जाल्यार ते सांगता ताका लागून डिस्कशन गव्हर्नमेंटान करता काडपाक जाय अरे ताका लागून डिस्कशन करता न्ही सोल्युशन काडटले डिस्कशन जाल्यार सोल्युशन जाता. सोल्युशन अरे पण तू सांगता न्ही डिस्कशन जाता म्हणून तुका सांगता सांगता टू बी न्हू सर अरे पण तुका सांगता न्ही वॉट आय एम ट्रायंग टू से तू सांगता म्हणून हांव तुका सांगता तुजे कडेन सोल्युशन ती डिस्कशन करून सोल्युशन काडपाक जाय. सी टेक्निकलिटी हांवें सांगला आमचे म्हादय रिवर जे आमची म्हादय रिवर आमचे गोंयचे बॉर्डरीच्यान म्हादय जातात वायल्ड लायफ सँच्युरी जाता. तेजे वयर इट इज अ नॉर्मल रिवर जशें आमचे ट्रिब्युलेट आसा पळय रिव्हलेट आसा बाकीची खूब आसा तशे भशेन आसा. सो यू टू पुट अ प्रॉपर सोल्युशन आनी वी आर ठामपणी आसा की 2 गोष्टी आसा. एक बेसिनांतलें उदक भायर काडपाक जायना आनी CVC ऑलरेडी आमचे शिरोडकर बाबान ऑलरेडी कंप्लेन दिल्या सेंट्रल हितू जे पयर वचून मिनिस्टराकडे जलशक्ती मिनिस्टराकडे रेकमेंडेशन ते कॅन्सल करपाक जाय म्हणून. आता सर कर्नाटकान इलेक्शन हा पुढे MP ची इलेक्शन आहे तो मेरेन म्हादेचो इश्यू सॉल्व जातलो गव्हर्नमेंटच्या लेवल बिकॉज म्हादेचो इलेक्शन आणि फिलेक्शन हितू म्हादेचो इश्यू आसा. तितू इलेक्शन फाल्यां आमचे येतले तेंचे येना आमकां म्हादय आमची सांबाळपाक जाय. इलेक्शन येतली आनी वयतली 5 ऑलरेडी इलेक्शन असतात त्यांनाच इश्यू जाता न्ही चडसो. कोण हांव करना इलेक्शन तेच सांगणार 2000 इलेक्शन येतात तेन्ना म्हादेचो इश्यू चड. 2017 तेन्ना इलेक्शना टायमा परिकरान येडियुरप्पाक लेटर बरयल्लें. आतां तेजे पयलीं परमिशन दिलें तुका नांव काडपा लागा तुका खबर ना. हांव असेंब्लीन उलयलो तुका खबर ना. मांद्रेकर तेन्ना WRD मिनिस्टर हांवें ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस मांडले पेपरामध्ये विसरले कितें तुमी ते नाका जाल्ले विशय हाडटा. अरे विषय जो आसा हो विशय आता ते फाटले सोड एज युनायटेड आम्ही सगळे गोंयचे लोक ताका लागून हांवें सांगलां न्ही वी हॅव केप्ट अ लेजिस्लेटिव्ह फोरम मिटींग ऑफ एक्स लेजिस्लेटर्स एक्स MPs अँड दे आर ऑल वेलकम एट 10:30 मॉर्निंग एट आमचे लेजिस्लेचर एक्स आणि प्रेझेंट आणि पास्ट MP आणि आताचे प्रेझेंट MP ऑन 20th टू डिस्कस अँड फायंड अ realistic whether it is opposition or no opposition ते आमकां लागना. all of us to stand together that is very important. एकूच टॉपिक असतो का आणि टॉपिक म्हादय जो आसा पळय तितू भितर जे म्हादयचे डिस्कशन आनी कितें इश्यू आसा ते बारीक इश्यू ते दोन्ही डिस्कशन आमी करतात तांकां ऑफिशियल लेटर धाडपाक लायला एज लेजिस्लेचर मिनिस्टर.